माझेर पातयेनी दवरून तुम्ही आसात. खबरचो वेळ आज जेजूक लागशिल्ल्यान अनुभव करचो. देखून येदोळ सुभद्रापान सांगलें परत कोणा बावर्त आसा कोणा पातयेनी आसा दय करून मुखार येयात. तुमकां कश्ट आसात बेजाराय आसा दूख आसा म्हूण बगतात खंडीत जावन मुखली बसका घेयात. परत तुमकां मुखार येवंक आसा लागशिल्ल्यान सोम्याक आपडूंक आसा. देखून दय करून पटली आसली पटल्यान आसली पातयेनी आमकां आसा. जेजू आमकां गूण करता, जेजू आमकां आपडटा, जेजू आमकां सवकसाय दिता. असली पातयेनी आमचे थंय आसा. देखून ह्या पातयेनेन मुखार येयात. ह्या पातयेनेन आनीक फाटी आसा दय करून मुखार येयात. परत तुमकां एक फावटी मुखार येवंक आसा. हांगासर सोम्याक तुमची दूख बेजाराय फुलां मारिफत अर्पूंक आसा. पवित्र आत्मो आमकां सकत दिवचो तसलो जावन आसा. पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता तसलो जावन आसा. त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें घात ह्या वेळार येवकार मागता आसतना जिवीत दिवचें उदाक ससनाक वळची जर ताचे तावन वळटा तीस जर आमच्या हरी एकल्यांच्या पिडेस दुखींत आसल्या कुडीक वळा जाय तर त्याच पवित्र आत्म्याची सगत आमकां गरजेची जावन आसा. तोच पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तेन तो भरता. तस पवित्र आत्मो आमकां सवकसाय दिता. तोच पवित्र आत्मो आमची पिडा गूण करता. देखून आनीक मौन करा, फाटी आसली दय करून मुखली बसका घेयात आनी जेजूक लागशिल्ल्यान अनुभव करात. ताची गूण करची सकत ह्या पळय सक्रामेंतान वळाशी करच्याक तोच पवित्र आत्मो आमकां सक्तेन बरो दी म्हूण मागून त्याच पवित्र आत्म्या आमच्या हात उक्ते दवरया आनी तोच पवित्र आत्मो देवून येव म्हूण पवित्र आत्म्या उलो मारया. येवकार पवित्र आत्म्याक तुका आमचे मोदें म्हणल्यार गीता मारिफात. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून येतो, आमचेर देवून छात मी उभारूया आणि गावया. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तीन आमकां राव तूं आमची सोय. बडा थाळ्यान त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारया. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तीन आमकां राव तूं आमची सोय. तूं जिवीत दिवचें उदाक, तूं जिवीत दिवचें उदाक ससनाक वळची जर, ससनाक वळची जर, भुजवंदार आनी भूत दिनार, भुजवंदार आनी भूत दिनार सगळेंच तूं चलय, सगळेंच तूं चलय. परत गावया. तूं जिवीत दिवचें उदाक ससनाक वळची जर, भुजवंदार आनी भूत दिनार सगळेंच तूं चलय. पवित्र आत्म्या उलो मारया. येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. सक्रामेंतांतल्या जेजूक येवकार मागून दिबी करया. त्या सोम्याक आमचे मदें घात येवकार मागया. पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्लो तसो पवित्र आत्मो आमकां सक्तीन भरता आसतना त्याच जेजूक आमचे मदें घात ह्या वेळार स्वागत करता आसतना स्वादीक जेजू नामान तुका म्हणल्यार गीता मारिफात त्या जेजूक ह्या वेळार आमी स्वागत करया. तो आमचे मदें घात ह्या वेळार येता आनी आमकां हर एकल्याक
आमचे बसवत तू या आलतरी रजत असताना उड्या रुपार तो रिपोन रावला सक्रामेंतान तो राखोन आसा तेस सुमियाक जिनी पयना सांगत दिवच्या कष्टांवरान सांबाळून वरच्याक अंतकरांत दिवो जावच्याक आज्ञाना सांगवाय दिवच्याक जेजूक आमचे मदें स्वागत करूया आनी गावया गीत स्वादीक जेजू नमन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका जेजू वंदन तुका उंड्यार पार लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखोन आसाय उंड्यार जिणे पडणार सांगात दिताय कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय जिणे पडणार सांगात दिताय कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुलोक जेजू वंदन तुका जातो बारिया हालेलुया 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 सक्रामेंतान मुड्या रुपाकाल करो सजरच्या मगळा जेजू तुझे मुखार दिंब्यार सर पडून तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी आराधन करता तुका अर्गानी उगळा पटयता मगळा सुमयान जेजू तुका आमी अर्सिता तुका आमी अर्गां दिता तुजो मोग नियाळता सुमयान जेजू तुझे दर्शन घेवंक हरी हरिनी लोक तुझे सरशी धांवून आयलो आज आमी त्याच भावार्थान पातयेन तुझे सरशीन तूं जावन आसा दैवीक वयस आमची पिडा गुण करचो आमच्या गरजांत आदार दिवचो म्हणलें समजून घेवन ह्या पुर्ण तळार तुझे दर्शन घेवंक तुझे धांवन चौकसाय जोडूंक आमी हांगासर आयल्या मगळा जेजू तुझे सरशी आयलो एकलो दादोशी जावन पाठी गेलो तुझे सरशी आयलो कोणूच निराशी जावंक ना कोणूच बेजारायन वचूंक ना बागार संतोषान दादोसकायन पाठी गेलो आज आमी तुझे सरशी धांवून आयल्या तुझी दैवीक काकुळत तुझी दैवीक मजत तुझी गुण करची सगत
आमचे थंय वाडशा खातीर आमी तुका सोदून आयले हांव मोगळा जेजू आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तुज्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो दीस वर्तो जावन आसा आनी ह्या वर्त्या दिसा तुज्या पवित्र काळजाक मान करूंक तुजे तावन सबक साय जोडूंक तुजी मजत जोडूंक आमी हांगासर आसाव तुज्या त्या पवित्र काळजांतान वाडलें उदक आनी रगात आनी तेच वाडलें उदक आनी रगात आमच्या हर एकल्यांच्या पिडेस कुडीचेर वाळाशें तूं कर आनी त्याच उदकान आनी रक्तान आमची सर्व भातकां आमची सर्व कथा आमची सर्व पिडा गूण कर आनी अशें तुजे तावन सबकसाय जोडूंक आमकां तूं फोव कर तुजी मजत सोदून आयल्या आमकां हर एकल्यांक मोगळा जेजू तूं आमच्या हर एकल्यांच्या मोगान भरलोय आनी आमचे सांगाता तूं रावोंक आशिल्लोय मनशांची हर एकल्यांची तुवें दुकां बसलीं तांची पिडा आशिल्ल्या तुवें वावयली आनी आज खंडीत जावन तुजी गण करची सकत ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिफात पिडेस कुडेचेर वाळटा आनी गूण करची सकत हर एक पिडेस कुडेक तूं लाभयताय मथीची आनी कुडेचे विविध पिडेक लागून कश्ट दिल्या सर भावा भयणीक हांगासर आसच्या तशेंच माध्यम मारिफात हे आराधन विक्षण करूंक सकच्या आनी आस्पत्रेंत आसल्या सर आमच्या भावा भयणीक तुज्या पांय तळ्या समोर आमी दवरता जायतीं जाणां खटल्यार मांद्रेर आस्पत्रेंत न्हिदोन आसात आनी तुजी मजत तुजी ससाय सोदून आसात तांकां सर्वांक तुज्या पांय तळ्या ह्या वेळार समर्पण दित आसतना मोगळा जेजू आमकां आनी तांकां हर एकल्यान तुजी कृपा सबकसाय आनी संपूर्ण सुटकाचो फावो कर अशें विविध रितीच्या पिडयेंत कश्ट दिल्यांक परती भलायकी दिवंक तूं हांगासर आसाय म्हणलें समजून घेवच्याक तूं आमकां प्रेरण लाभय मोगळा जेजू तूं आमचे संगी राव आनी अशें आमचे जिवी धरता बरी करूंक तूं आमकां प्रेरण लाभय तुजी येताय निरास वर्स लयताय सासनाच्या सासनाक आमेन प्रेज द लॉर्ड 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 कशी आसा तुमी सक्कड कशी आसात सक्कड बरी आसात गे कितें पावल्यात हांगा सक्कड बरी आसात न्ही कितें पावल्यात कित्या खातीर पावल्यात देवाचा बरी आसली कोणी इगर्जे घेतात गे घेतात गे कोणी आसली जेजू सरशी वेतात गे येतात गे सांगा घट्ट हा येतात ओके सारकें बरी आसली येतात बरी नासली वेतात वय की नाही क्रिस्तांवांय वेतात अक्रिस्तांवांय वेतात वय की नाही केवल क्रिस्तांवांक मात्र इगर्ज गे वय गे ना क्रिस्तांव मात्र पुण्य क्षेत्र गे ना वय नाही अग्री एकल्यांकी पुण्य क्षेत्र एकल्यांक आसा क्रिस्तांव घ्या क्रिस्तांवांक भलायकी आसल्यांकी पूण जेजू पवित्र पुस्तकांत म्हणटाने भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ती गरज पिडेस्तांक मात्र म्हणून भलायकी आसलेल्या दाक्तेरा चर्चीन वेतात ते वेतात गे वचनात मो भलायकी आसले दाक्तेरा चर्ची वचना केदाळा आमी दाक्तेरा चर्ची वेचे आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार इल्लीशी पिडा आयल्यार इल्लोसो ताप आयल्यार कितें दोलो काणगोन आमी ओगेस न्हिदता जोर ताप आयलो म्हणटा आसतना मात्र आमी दाक्तेरा चर्चीन धांवचें वय की न्ही होय देखून भलायकी आसलेल्या वैजाची गरज ना ती पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज आनी आमचो वैज कोण जेजू जेजू आमचो वैज जेजू आनी जेजूक कसल्या वैजांनी जायना म्हूण सांगली पिडा गूण करूंक साध्य आसा की ना आसा साध्य आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव केला जावंक पुरो दाक्तेरान सोडलें आशा सोडली आनी म्हजें काम हांवें केलें आनी देवाचेरच तुमी हांव सोडटा तुमी मागा जाय म्हणलें घडितां जायतीं आसात
आनी ह्या वेळार आमी देवा लागीं मागलां आनी मागून देवान आमकां बरें केलां वय गी वय खंडीत जावन केलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आमकां पिडा आयल्यार मात्र आमी जेजू सरशी वचाचें म्हण न्हय पिडा नातल्या वेळारय आमी जेजू सरशी वचोंक जाय पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजू सरशी वचोंक जाता गी जायना आमी खंय आसता आमी खटल्यार न्हिदोन आसता आमी आस्पत्रेन न्हिदोन आसता आमी आस्पत्रेन न्हिदोन आसता आमी भलायकेवंत आसतना मात्र आमकां येवंक जाता आनी भलायकेवंत जावन आसतना आमी आयले तर आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार आमचे पासून आनी एकलो मागता आमचे पासून आनी एकलो मागता आमचे खातीर तो बळ आमची पिडा गूण जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज प्रत्येक हें आराधन पिडेस्त आनी गरजेवंता खातीर देखून तुमी सक्कड हांगासर आसली पिडेस्तां म्हण न्हय पिडेस्तां म्हण न्हय गरजेवंता म्हण न्हय आमी हर एकलो पिडेस्त एक वा आनी एक रितीची पिडा आमकां आसा भायल्यान आमकां दिसना जावंक पुरो पूण आमच्या भितरल्यान ती पिडा आसा वय गी न्हय वय गी वय होय खंडीत जावन आमच्या भितरल्यान ती पिडा आसा देखून ती पिडा कोणाक कळीत आसा जेजूक कळीत आसा ती पिडा जेजूक कळीत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कितलीं जाणां भावार्थान आयिल्लीं हांगासर हात वयर करा कितलीं जाणां भावार्थान आयिल्लीं ओके गुड भावार्थान आयिल्लीं जर हो भावार्थ आमचे लागीं आसा तर तुमी मागच्या आदींच तुमकां गूण जाता तुमी मागच्या आदींच तुमची पिडा गूण जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून तुमी खंय खंय तावन आयल्या पुत्तूर आत्तूर आनी खंय तावन पुरायल्यात जावंक पयस पयस तावन पुरायल्यात थोड्यांनी सोलोन थोड्यांनी येवचें आसा एक म्हजी पिडा गूण जायची म्हणल्या दृश्टेन थंय मुडीपू देवून थंय सावन हांगा मातसो सोलोन येता म्हणलें थोड्यांनी चॅलेंज करून येवचें आसा थोड्यांनी वानो घालनासतना खाली पांयान येवचें आसा कित्याक भावार्थ जुजे वास हांगासर येवन दिंबियार सर पडटा आसतना थंयसर धर्ण पटली असर्य जालें आनी असर्य जावन उदक वाडलें उदक सोडलें ताका जिवीशी मारूंक आयिल्ले तें पळोवन पोळण धांवलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून हांगासर येत आसतना एक विशेशता कितें म्हळ्यार थंयसर जुजे वासाच्या इमाजी लागसर तीन पोंडाचे एक बांदलां थंयसर भेट करी जाय तो जावन आसा अजापाचो जागो थंयसर भेट करी थंयसर दिंब्यार मागोवंक जाय थंयसर दिंब्यार मागल्या वेळार तुमची आशा अत्रेक सगळे सुफळ जातात पाटी येत आसतना तुमी येत आसतना बेजारान आयल्यात तर पाटी येत आसतना संतोशान तुमी येतात आनी ही जावन आसा विशेशता ह्या जाग्याची आनी ह्या मारिफात आमी दादोसकाय जोडूंक शकता म्हणल्याक एक रुजवात जावन आसा देखून फाटल्या दिसांनी देवान आमचें जायतें बरेंपण केलां आमच्या जिवितांत ताणें बरेंपण केलां ताणें आमचेर केल्लीं बरेंपणां वर्ती जावन आसात देखून फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 20 वाक्य 10 आनी 11 म्हणटा ताणें खुशी वेली भागवाजय म्हूण ह्या नांवा हरी एक दिंबे सर्गी संवसारी आनी पाताळी परगटूंक म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी देखून आमी क्रिस्त आमचो स्वामी म्हणून वळखून घेवंक आसा आनी क्रिस्त आमच्या स्वाम्यान आमची पिडा गूण केल्या आमकां सवकसाय दिल्या हें आमचें थंय थीर आनी घट आसूंक जाय देखून माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 17 वाक्य 4 जेजूच्या रुपांतराचें गणीत आमकां वाचूंक मेळटा रुपांतराचें गणिता वेळार थंयसर स्वामी आमी हांगाच आसचें कितलें बरें आमी 3 तंबू मारया आनी ह्या उतरां मारिफात शिसांनी जेजू सांगात आसचें कितल्याकी बरें म्हणलें दाखोवन दिलें आज तुमकां पळयत आसतना भोव संतोश भोगता आज मुखली बसका थोड्यो खाली आसा तर थोड्यो भरल्यात आनी पळोवंक बरें दिसता नंतर हांगा दोगां वो तें 15-20 जाणां पळयत आसतना म्हाकाय बेजार दिसता जेजू म्हणटा पुरा फाटीं गेले गी तुमी वचोंक सोदतात गी जेजून म्हणलें
हांव जिविताचो उंडो जावन आसा जो हांव उंडो म्हण विचारल्या वेळार ताका जेजूक जी विशीं मातसो वकालें उलयता म्हणटा आसतना शीस इल्लेशे पयस गेल्ल्या वेळार तुमी वचूंक सोदतात की म्हणून जेजून विसरलें जुवांच्या वांजेलान आमकां वाचूंक मेळटा हांव जिविताचो उंडो म्हणल्या त्या वाचपान थंयसर वाचूंक मेळटा थंयसर ताका वळून सोमी आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची देखून मोगाळ भाव भयणो सासणीक जिविताची उतरां दिवचो जेजू आमचे समोर आसता सर आमी लागीं आसूंक जाय मागीर ना जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी वचूंक सोदतात की पाटी 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 गेले पाटी 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 गेले म्हणटाना तुमी वचूंक सोदतात की म्हणजे सरचे कोण नांद गे म्हणटा जेजू देखून आयलेंच मुखार बसलें जाल्यार आमकां जेजूचो लक्षिलो अनुभव जावता देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर पिडा गूण जाल्ली गणितां आमी नियाळूंक गेले हांव तर थोड्यांनी जेजूक आपडलें थोड्यांनी जेजूक आपडलें देखून ती दृश्टांतां तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक वेता आसतना खंयसर पुरा जेजून आपडलें गूण करता आसतना गूण केल्लीं गणितां आमी पळया पिडेस्तांक गूण केलें साबारांक जेजून आपडलें दाखल्याक आमी गेले हांव तर मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 1 20:29-31 सिमांवच्या सासूमांयक जेजून आपडलें सिमांवच्या सासूमांयक जेजून आपडलें आनी साबारांनी जेजूक आपडलें कोण जावन आसा एक जेजूक आपडली एक स्त्री सारकें रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें जेजूच्या वस्तुराक आपडल्यार पुरो हांव गूण जातलें म्हणलें पातयेनी तिका आसलें आनी ह्या वेळार जेजूक कळ्ळें कोणें म्हज्या वस्तुराक आपडलें म्हळ्यार गूण करचे सकत जेजू तावन भायर गेली आनी ह्या वेळार जेजूक कळ्ळें आपणाची सकत कोणाच्या एकल्याचेर वाळटा आनी कोणें म्हाका आपडलें म्हणून विचारल्या वेळार रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें माते अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 2 थंयसर आमी पळयलें तर रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडलें देखून आमी जेजूक आपडूंक अत्रेकूंक जाय जेजूक आपडूंक अत्रेकूंक जाय जेजून फकत आपल्या उतरांनी गूण केलें खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 2 वाक्य 11 देवसराक ताणें फरमायलें हरिघरा कितें म्हळें ताणें उठ घे तुजी अंतूण आनी चल तुज्या घरा चलता आसतनाच तो बरो जावन गेलो विधवीच्या पुताक एकलोच पूत मरण पावल्लो आनी मरणाची पेट व्हरता आसतना कितें म्हळें तरणाट्या उठ म्हळें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या उतरांनी सकत आसा जेजूक आपडल्यार आमी गूण जाता जेजून एक उतार सांगल्यार गूण जाता जेजूचेर पात येयल्यार आमी गूण जाता आनी जेजू गूण करता आसतना जेजून कितें पळयलें पिडेस्तांचो भावार्थ पळयलो आनी गूण केलो दाखलो बार्तिमेव कुर्ड्याचो भावार्थ जेजू आयलो म्हणटा आसतना कुर्डो कितें करता दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हण जोर बो मारता पूण थंयसर आसले ताका तोंड दाम म्हणटात पूण जेजू आनीकी चड बार्तिमेव आनीकी बो मारता दाविदाच्या पुता म्हजी गूण कर तुका हांवें कितें करूंक जाय म्हण तुजी खुशी जेजू विचारता आनी ह्या वेळार तो म्हणटा सैबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कोणा पुरा दिश्टेचे समस्या आसात पळोवंक जायना तसल्या पिडेंत कश्ट जातात सोम्याच्या पांया दाळा तुमकां समर्पण दिया खंडीत जावन दिश्ट दिता जेजू सैबा म्हाका दिश्ट दी जेजून आमचेर केल्लें बरें पोवन उडासा काडया ताका आमी ह्या वेळार अर्घां दिवया उबी रावया आनी गावया गीत स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा थाळयो पेटया सोम्या गोडा संतोशान आमी अर्घां दिवया आनी हें गीत ह्या वेळार आमी गायन करुया स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्नेहवरे कादवरे स्तोत्रा
ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Udah anda semua kami ulo Maria. Kusumi, amci bida kun kurso. Amka सबका साई दिवसो. Aja semka raila me hari etni. Kajer pati eri do na me aila. Amci kurso to sana zaono. Amca गर्जेन सबका साई दो दिवदी. Amci kurso ni bezarai sor ni varodi. Amci bida to kun kurodi. Amka सबका साई दो दिवदी. आमच्या उल्या काळ देवनो आमची सर मागणी स्वीकार करू दे. हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. 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 Daikan besar. Mate baca Evangelan अध्याय 14 वाक्य 14 ते अशें वाचता. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवन आसतना तो एकठांय जाल्लो व्हडा लोकांचो मदेकतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखूनच आमी म्हणटा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या
कर काळीज म्हणजे तुझ्या काळजा सारकें. जेजूचें काळीज कळवळ्ळें. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, थंयसर आसल्या पिडेस्त सांगताने गूण केले. सोम्याक सकत आसली खंयची ती पिडा जावं दी, जावं पुरो कुडीची, जावं पुरो मतीची, जावं पुरो मानसीक आत्म्याची, ही सर्व पिडा गूण करची सकत ताका आसली. देखून सुताचे सशिनी लोक हारी हारीन येतलो आनी तांच्या पिडेस्त सांगतो गूण करतलो. परत मातेवाच्या वांजेला अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 1 आमी पळयलें तर रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हणली उतरां, फकत ताच्या आंग वस्तू हांव आपणीन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी तिणें आपणायतल्या चिंतलें मात्र. पूण ती गूण करची सकत जेजूचे तिचेर येदळूच येवन जाल्ली. देखून ती वचून जेजूक आपडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. परत मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 1 वाक्य 14 तो देवाळांत आसतना कुर्डे थोंटे ताचे सरशी आयले आनी तांकां सर्वांक ताणें गूण केली. कुर्डे थोंटे ताचे सरशी आयले आनी सर्वांक ताणें गूण केले. जेजूक गूण करता आसतना जात कात दुबळो ग्रेस्त शिकपी आशिकपी म्हणलें ताणें लेखूंक ना. बगारताचे सरशी आयल्या हर एकल्यांक ताणें गूण केलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताचे सरशी विनंती करून मागून आयल्यांक, जावं बरो गरजो मागून आयल्यांक बरी भलायकी मात्र न्ही, शिकोंक मोत, बरें काम, बरो फुडार, जिवीत सांगाती हे सर्व भुरग्याचे देणे सर्व मागून आयल्या हर एकल्यांक सोम्यान तांकां फावो केलें. हें जावन आसा वर्ते बोनो सोम्यातय आमी पळोवचें. देखून जायतीं जाणां ते समा बरयता आसतना कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर मागा म्हणून तांकां बरयतात. भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर मागा म्हणटात. बरें काम, बरें सैरीको हे सर्व मागतात. ह्या संवसारांत मनीस कश्ट जाता, मनीस निराशेंत आसा, बेजारेंत आसा म्हणलें खंडीत जावन ह्या मारिफात आमी समजता. आनी ही सुडका सोडवून ह्या सर्वांत हांव दिवचें सोम्यान मात्र. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वय मोगाळ भाव भयणीनो, मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 2 आमी वाचता. सांज जातास आनी दीस बुडतास तरावळ पिडेन कश्टतल्यांनी जेजून कश्टांतल्यान जेजून गूण केले आनी साबारांचे देंवसार तांणी धांवडयले. देखून थोडे पडी आमी कितें करता, माट मंत्र करतल्या चडशी धांवता. जेजूक आमी सोडता. कोणी एकलो आसा तो कुटुंबांत तुज्या समाना अशें सांगता तें आमी सत म्हणून पातयेता. हें पितीसपण. देखून तुका ताणें बायलेन माट केला, तुज्या दादल्यान माट केला, शेजाऱ्यान माट केला, तशें केला हेशें केला आमी पातयेता आनी आमच्या बायलेक सोडटा, कुटां म्हणून सोडटा आनी कोणा वरचें येता. आज मस्त पटकिरे प्रवादी उपदाल्यात, मस्तूर पटकिरे प्रवादी आसात आनी तांच्या फाटल्यान आमी वेता. आनी ते पयशे कितले पयशे मागतात. ते सुटाचे जाल्यार 10,000 दिवचे, 1 लाख दिवचे आनी ते पयशे दिवंक आमी तयार आनी आमचें जिवीत आमी वगडावंक तयार. पळ भाव भयणो, जेजू सरशीन आसा खरें जिवीत, त्या फटकिऱ्या प्रवाद्या सरशी न्ही. हात धरणं अशें पळयतात थोडे जमतात. तुका अशें आसा तुजे रेके वांकडे तिंकडे, आतां आसले रेके वांकडे तिंकडे तशें नीट आसता ते. हा जल्मालो दीस सारको ना आनी कोणाचो सारको हा ताचो सांगतेल्याचो आसा. काजार जाल्लो दीस सारको ना. दीस आसले पुरो सारकेच दीस. देखून मोगाळ भाव भयण, ह्या पितीसपणा फाटल्यान आमी चलचे न्ही. तें पुरा बिजनेस पयशां खातीर.
थोडे पडी तुमकां मीठ दिवन थंय घाला हांगा घाला म्हणून मिठाचे डब्बल पयशे ते घेता. मिठाक 40 आनी 5 रुपये दिसता एका किल्या मोठ्या मिठाक. तुमकां 1000 कण घेता. आनी कितें करता आमी ताका दिवंक आमी कितले पयशे जाल्यार दिता. ताका कितले पयशे दिता. पूण जेजून पयशे मागले नात. सवकासायेताने दिवची जावन आसा. देखून असल्या चुकीक आमी वचून आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता. देखून जेजू सरशी आसा खरी सवकासाय. जेजू सरशी आसा खरें जिवीत म्हणलें आमी वळखून घेवचें चड गरजेचें जावन आसा. देखून मोगाळ बाबा भयणीनो जेजूच्या समकर आमी आसा. देखून ह्या वेळार तुमी हांगासर मुखार येतात. तुमचें समर्पण तुमी करतात. समर्पण करतात. जेजूच्या लक्षिल्यान अनुभव तुमी करतात. जेजूक आपडली गूण जाली. जेजूक आपडूंक आमकां आशा आसा. थंयसर 2 आयदन आनी फुलां दवरल्यान ती फुलां जेजूक आमी अर्पण करता. आनी ह्या वेळार प्रार्थिसू ओ मगाने प्रार्थिसू ओ मगाळे म्हणलें गीत आमी गायता. जेजून सांगलां आमी सुवार्थेक गेल्या तर मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्य 2 तावन म्हणटा देखून कितें सकड मागण्यान तुमी मागता तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा आनी तें तुमकां मेळटलें. परत कोलोस्सेकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 2 म्हणटा मागण्यान तिरांचान सांबाळा. तुमचें मन उदार आनी काळीज उपकारी मनाचें जावं. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 7 म्हणटा मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें. तुमची तें सामां कसली जावन आसात आयची. पौलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 म्हणटा सोमया थंय सदांच तुमी संतोश व्हावा. परत्यान हांव सांगता संतोष व्हावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागीं आसा. कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर भुरगीं आसात व्हडा आसात युवा जन आसात प्रायवंत आसात. हे फूल तुमी जेजूच्या पांयां समर्पण दितात. आनी ह्या फुलां मारिफात एक फूल मात ह्या फुलां मारिफात तुमची कंत बेजाराय विनवणी ते सामान जेजूच्या पांयां तळा दवरतात. लक्षिल्ल्यान तसो अनुभव करतात. त्या उपरांत हांगासर रावचें इबाने एक मागणी तुमचेर आमी पिडेस आनी गरजेवंत पासून मागता आसतना पवित्र उदा तुमचे स्नेहितल्या आनी तुमचे पासून प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागता आसतना सकड विसरून सोडा. तुमच्या जिवितांत घडिल्लें फाटलें सकड विसरून सोडा. केवळ जेजूचेर मत केंद्रीकृत करा. सर्वस्व जेजू म्हणलें चिंता मती धाडा. आनी अशें जेजूक तुमचे समकर ह्या वेळार समर्पण दिता आसतना तुमी मुखार तावन एक फुलां अर्पिया. हांगासर असल्या सक्रामेंताचो उमो घेया हातांत आनी थंयसर सकयल 2 भोंवतणी रावा. आनी उपरांत तुमकां कितें करूंक हांव सांगता. दिमी घालचे आनी दिमी घालयत उबे रावचे आनी उबे रावयेत. आतां उबे रावा आमी सकड उबे रावचे आनी सोम्याक आमचें समर्पण करचें. मुखार तावन 2 साल आनी कुंभाराक आयिल्ल्या बरीचशे याद आनी फुलां जेजूक ह्या वेळार अर्पण करात. प्रार्थिसू ओ मगने. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು Allio Petiani Gavia. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಾರಣವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಣ್ಣಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. 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 ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಬರೋದು ಕವಿಯ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ओय मगाल बाबा बहनो जेसु लागी कलते बनार माग, जेसु लागी पत कंजा बक्सने खातीर माग, दया आदा कोणच्या खातीर माग, ताणे मागले दिवच्या खातीर माग. तसो स्वामी या पवित्र अल्तर आसा ताचे लक्षिल्यान आमी अनुभव करतसरा ताका आपोवन ताणे गुण करची सकत ताचे आमचेर वळच्याक ताका उलो मारतसरा. तसो स्वामी आमकां सुटका देवी, सबका साय दी, मागले फावो करदी, आमच्या सर्व गरजांक तो पावो दी म्हणून ह्या वेळार ताका उलो मारया आनी मागया. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಬಿಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು,
ಬರುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಒಳದಾಳೆ ಕವ್ಯ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲ ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು. मागण्या तिथले बळ आसा तर मागण्या मरी बात पावस येता, मागणे गेल्या मरी बात दर्यो शांत जाता, मागणे गेल्या मरी बात भलायकी लागता, मागणे गेल्या मरी बात पिडा गुण जाता. यस पवरतान या सुम्याचे समगर आम्ही हांगासर आसाव, अशें समगर आसून या सर्व गरजा खातीर मागोंक आमी हांगा आसाव. पिडा कश्ट बेसराई दूख आमचे विनवणी तुज्या पांयां समर्पण हांगासर आमी आसाव. यस सुम्या गुलो मारिया अथे गीत बरात आम्ही ಆಗಲಾರು ಕವಿಯ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಸಾತು ಬರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕರವೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. Hallelujah, 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 hallelujah.
आमचे आतां पाद्र्या तुमचेर पवित्र उदक शिंपडयतले दोळे तांकां हात दवरात हात उक्ते दवरात सर्वस्व तुमकां जेजूच्या पांयतळ्या वेळार समर्पण दियात पवित्र आत्म्याची ससाई ह्या वेळार मागता आसतना तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक सवकासाय दिवचो ताच्या कडवळांत जावन उदक आनी रगत व्हांवलें आनी हो संकेत जावन आसा उदक आतां शिरवचें तस जेजूच्या कडवळांत जावन व्हांवलें रगत आनी उदकाचो संकेत जावन तुमच्या हर एकल्यांचेर हें उदक शिंपडयत आसतना तुम्ही कितें विनवण्यो घेवन तुम्ही कितें तेसावां घेवन हांगासर आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक ते सर्व तस जेजू सफळ करून दी हो पवित्र घडी मगाळ भावा भयणीनो जेजू समोर आमी आसा पिडा शारिरीक मानसीक आत्मीक भग्नांक संबंध जरी जावन आसा आनी सर वावोन ह्या जेजूच्या पांयतळ्या हांगासर आमी आसा ही घडी जावन आसा जेजून आमकां आपण गुण करची ही घडी देवान आमकां बरी भलायकी दिवची सक्रामेंतांत आसतो जेजू तुका आनी म्हाका हर एकला विसारतेस आसा बाबा आनी भयणी हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हूण तूं आशेताय ह्या वेळार तुका कितें जाय मतेची भलायकी जायगी कुडीची भलायकी जायगी बोगड्यांची भलायकी जायगी संबंधाची भलायकी जायगी हे सर्व जेजूच्या पांयतळ्या ह्या वेळार समर्पण दी म्हणून कोणी ताका सांग ताणे दिवची भलायकी तूं जोडून घे विश्वासान पातयेन मोगान बोवार्थान तुमी हांगासर आसात जेजूक तुमकांच तुमी समर्पण दिलां आनी जेजूच्या पांयतळा आसा आसता हो जावन आसा कुरपेचो वेळ हो जावन आसा ऐन वेळ जेजून तुमकां आपोडचो वेळ काळजाचे अत्रेक हे सर्व ताच्या पांयतळ्या वेळार समर्पण दवरता आसतना तुमचे हात उक्ते तुमी दवरात तुमकां जेजूक समर्पण दिवचे संकेत जावन आसा जेजूच्या मुखार कलतेपणान ताचे लागीं आमी मागता मोगळा जेजू हांगासर असल्या सर तुज्या भावा भयणीक मोगाच्या सर्वांक तुज्या पांयतळ्या वेळार समर्पण दिता आसतना आस्पत्रेंत असल्या घरांत असल्या आनी हे आराधन विक्षण माध्यम मार्फत करच्या समेत तुज्या पांयतळ्या समर्पण दिता हांव संपूर्ण सुटका सोडवून दिवच्या खातीर तू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलोय आनी मात्र न्ही आमचे मदें तूं जियेलोय तुज्या परगट जिणे वेळार विविध रितीच्या बंदपासांत रेवड नासलो सबार लोक तुजे सरशी धांवून आयलो आनी आज आमी तुजे सरशी धांवून आयल्या हांव तुजेर पातयेनी दवर तुजेर विश्वास दवरलो भलायकी तूं दिताय म्हणल्यार आनी आमचे गरजो तूं सुदारताय म्हणल्यार पातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या मोगळा जेजू जायत्यांनी तुका आपडले आनी जायत्यांक तुवें आपडले आनी गुण केले आनी सर्व गुण जाली आज तुका आपडलेली ही भावा भयणी हांगासर दिव्यार सर पडून आसात तुजे लागीं कलतेपणान आदुक्ते दवरून मागून आसात मतीची कुडीची पिडान कश्टूंच्या ह्या सर्व भावा भयणींक तांच्या मतीक असली इजा पयस कर कुटुंबांत असले मनस्ताप कुटुंबांत असली बेजाराय पयस कर ताच्या जिवितांत समाधान तूं वावशी कर घरांनी आसच्या आस्पत्रेनी आसच्या सर्व प्रायवंत पिडेस्तांक सर्वांक तुज्या पांयतळा समर्पण दिता आसतना सर्वांक तूं आपड तुज्या स्पर्शान तूं तांकां गुण कर आनी ह्या घडये तुजी गुण करची सकत ह्या पवित्र सक्रामेंता मार्फत ह्या आल्तारीर आसल्या तुज्या ह्या सक्रामेंता मार्फत ह्या हर एका पिडेस आनी ह्या सर आमच्या भावा भयणीच्या कुडीचेर बळाशेर तूं कर मोगळा जेजू कंगाल जायनासतना सुटका सोडवून तूं तांकां लाभाशी कर तांकां सुखसाय दी आनी तुज्या आदारान ती घटाय जोडून तांचे जिवीत अर्थाभरीत करच्याक तूं तांकां प्रेरण लाभय तुजी येताय आनी रासवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी उलो मारया जिजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून येवच्याक तसो पवित्र आत्मो आमकां
मोगा सोत्मो आमचे देवोन येऊंदी आमचे हात दोन्ही तकलेचेर आमी दवरया जिजून बसयल्लो पवित्र आत्मो आमचे देवोंदी आमच्या कश्टांत तो आधार जावन येऊंदी आमच्या आत्म्याक उजवाड जावन येऊंदी तोच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार उलो मारया जिजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक पवित्रज्ञा ये पवित्रज्ञा उस पवित्र आत्मो आमकां सवकासाय दिता आमचेर देवोन ये जिजूनच तो बसयल्लो पवित्र आत्मो जावन आसा आमचेर गरजेचे त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागूंक विनंती केल्या म्हजे आमी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो म्हूण जेजून सांगला जेजून बसयल्ल्या पवित्र बाबाच्या आत्म्या मुझे देवोन ये सांगता गावया जेजून बसयल्ल्या पवित्र बापाच्या आत्म्या तू देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मुझेर देवोन ये सांगता गावया मोगाच्या आत्म्या मुझेर देवोन ये मुझ्या दुकांत उजवून दिवंक ये उजवून दिवंक ये मुझ्या दुकांत उजवून दिवंक ये मुझ्या कश्टांत आधार जावन ये मुझ्या कश्टांत आधार जावन ये मुझ्या कश्टांत आधार जावन ये मुझ्या आत्म्याक मुझ्या आत्म्या उजवाड जावन ये उजवाड जावन ये मुझ्या आत्म्या उजवाड जावन ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मुझेर देवोन ये मोगाच्या आत्म्या मुझेर देवोन ये मुझ्या दुकान उजवून दिवंक ये मुझ्या दुकान उजवून दिवंक ये आमच्या हात उभारी हालेलुया 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 हालेलुया
सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समी तयार करुया. निभाने मीस जाल्ल्या उपरांत नवें जाल्ल्या उपरांत तेल माखून जाल्ल्या उपरांत हांगासर दवरलीं फुलां तुमी अर्पण केल्लें एक फूल तुमी घेवन वचें. तेच बरी हांगासर रेलीक आसता सांजू जेवासाची रेलीक आसता एक फूल घेयात रेलीक एक मान करात आनी तुमी जेवणाक वेता आसतना तुमच्या हातांत फूल दवरून घरा व्हरून आल्तारीक दवरात आनी जेजूच्या संगतपणांत वेळ करसियात. निमाणें गीत सक्रामेंताचे ह्या वेळार आमी गायन करुया. हे देवा विशेष सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें थंय आमी भोगीसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान सांपडो वळवळता रीते जिडे मुझे दाइज सरगी देणे संतोषान उल्हासान निर्वाशी काळजान बलिदान भेटोक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन ओदान कलत्या काळजान घोटमास बिरिता सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकून आशेदा जिन्येन फाळच्या तुका मागता जिन्येच्या हुंड्या करेता सस्तीक जिवीत म्हण परता संतोषा
निर्मलन कालच्या काळजान घुटमासी येता महिमा तुझी सदा संतोषान गायला पित्रात्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तदई मोगाळी भावा भयणीनो ह्या संवसारी आमी सर्व भाग्यवंतां जावन आसाव आमी सर्व पातकी जावन आसाव पूण ह्या दोनांय मदें कशें जिवचें गी म्हणलें आमी चिंता आसतना देवान आमकां हर एकल्याक स्वतंत्र दिला बरेपणी विंचेत वायटी विंचेत पूण ताच्या मदगात म्हजें जिवीत तर आज आमी सानवांटो घेता आसतना त्याचो देवाचो आदार आमी मागया वायट सांडून बरेपणान जियोन क्रिस्ताक मानवचें तसलें जिवीत हांवें जियेत आसतना म्हज्या बोवारी तेंचो बरेपण पळोवचें आनी एक खरो साक्षीदार जावन जियोवचें क्रिस्ताक रिजवा दिवचें हे क्रिस्ताच्या शेगुणांनी बरयल्लें जिवीत जिवच्या मुखांत्र बरेपणाक रुजवा दिवंक तोच सोमी तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया देवा मुखार आमकांच आमी दवरता आसतना आमचो वावर आमचें चिंतप आमचें काम आमचें दिसपडतें जिवीत जायते पटेन देवातान पयस गेल्लें जावन आसा देव आमचो काकुळदार आमी भियेजे म्हणून ना देवाचे हात समियांचे उक्तेत आसात म्हज्या पुता म्हज्या दुवे केदाळा तूं म्हज्या लागीं येताय हांव तुका वेंगच्याक तयार आसा तर त्याच देवाची काकुळतीचेर पातयेवन सर्व आमी संगाता वर्त्या पातयेन विश्वासान आमची चूक वळखून संगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसक बेगीन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया कितें सर्व आमी आशेवन मागून बरवसून आयल्या ह्या पुणतळ्यार तावन झुजवाज आमच्या खातीर विनंती करता आसतना तोच सोमी आमकां हर एकल्याक ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सांजो जेवाजाक परजळीत मागणी आनी दुबळकायेची जिणी चियोन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या मेटांनी चलून मागण्याच्या आनी दुपळगायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तुमी अशें म्हणूंक जाय सरेस्पर आमचो देव नितीवंत पूण आज आमी लज बगता त्याच परी जुदाचो लोक आनी जेरुजालेमाची निवासियां आमचे राय आमचे अधिकारी आमचे याजक आमचे प्रवादी आनी आमचे पुर्वज लजेक पडल्यात कित्याक आमी सरेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाताक केलें
आमी ताका विधेय जावंक ना ताचो ताळो आमी आयकोंक ना ताणें आमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळोवंक ना सुरेस्परा आमच्या देवान आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलें भायर काडलें त्या दिसा तावन आज पर्यंत आमी अविधेय जाल्या ताचो ताळो आयकनासता अविश्वासी जाल्या देखून दूद आनी मोव वळटा तो देश आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतलें भायर काडलें त्या दिसा आपल्या सेवका मोइजे उदेशी सुरेस्परा आमच्या देवान परगट केल्ली वेगणां आनी शिरापो आमकां सोडून वचोंक ना सुरेस्पर आमच्या देवान आमची अशी धाडिल्ल्या प्रावतेच्या सगळ्या उतरांनी सुरेस्पराचो ताळो आमी आयकलो ना बगर आमी सगळ्यांनी आमच्या कोट्या काळजाच्या वंदवण्या प्रमाणे चलोवन परक्या देवाची सेवा केली आनी सुरेस्पर आमच्या देवाक वायट दिसता तें केलें देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुझ्या नावाचे महिमे पासून सुरेस्परा आमकां निवार तुझ्या नावाच्या महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार देवा हेर जातींचो लोक तुज्या देशांत भितर सरला तुजें पवित्र मंदीर तांणी भ्रश्ट केलां जेरुजालेम शहराची देसवट करून सोडल्या तुज्या सेवकाची मोडी तांणी अंतराळाच्या सुकण्याचें खण करून दिल्यांत तुज्या भक्तांचें मांस धरणीच्या सौजांक ग्रासूंक सोडला श्लोक तुझ्या नावाच्या महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार आख्या जेरुजालेमांत ताचें रगत उदका बरी तांणी वळयलां मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केणपाचो विशय जाल्या वय शेजारची जाणांगा आमकां आसतात आमकां केणटात अशें केदोळ पर्यंत सुरेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय केदोळ पर्यंत उज्या परी तुजो क्रोध जळोवन आसतलो श्लोक तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तापेनाका सुरेस्परा वेगळी वेगळी तुजी खणवळाय आमकां भेटोवंक येवं आमी पळे बुजवणे विणे आसाव श्लोक तुझ्या नावाच्या महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा तुज्या नांवाचे वडविके पासून दी आमकां आदार तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पदकां बोगोस आनी आमकां निवार श्लोक तुझ्या नावाचे महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां धारण करिनाका पगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसुया थवळ जेजू म्हणालो हाय तुका खोरोजिना हाय तुका बेतसायदा कित्याक तुमचे मदें केल्ली त्या चर्यां तीर आनी सिदोन शारांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळाक गोणी वस्त्र न्हेसून आनी आंगाक गोबर पुसून आपले जिणी बदलतो देखून झडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकुळट लाभतली आनी तूं कफरनांव तूं कितें अंतराळाक चडतलें म्हूण चिंताय पाताळाक तूं शेवटातले जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता देवाचें उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाळी पूण थळार पावल्ल्या सर्व भक्तिकानो
आसुल्लो एकलो पूत बापायक इल्ले हट्टी स्वभावाचो. बापायन ताच्या गरजेक म्हणून एक बायक घेतलें आनी बायकान घरा दवरलें, तो वापरतलो. आनी पुताक प्राय जावन आसली बायक सोडची. बायकाची चावी ड्रॉवरांत आसली. बापाय बसल्या बरी. पूत आयलो, ड्रॉवर ओडलें, चावी काडली. आनी बापाय म्हणालो, अळे रे वचनाका रे भायर, हो टायम न्ही रे, आतां वचनाका रे. हो चावी घेतलो, गेलोत, बायक घेवन गेलो आनी वाटेर वेता आसतना एका व्हडली मांय कापतालो. रस्त्यार पडलो, पुलिसांनी धरलें आनी एक लायसन्स ना, दुसरें आपटाल्ली केस. चेरक्याक व्हरून भितर घालो आनी जैलांत आसल्या कडेन ताका उडास आयलो. म्हज्या बापान म्हाका सांगलें वचनाका पुता, पूण हांवें म्हजीच खुशी केली आनी हांव आयलो. आतां हांगा भितर पडला. जाळारयो मारले इतल्यो अखेर जायनात. ताचे इतल्याक तो चिंतालो, कित्याक जैलांत उरल्या शिक्षे वरवीं पयली शिक्षा जळारयांची. आनी आतांच्या काळार गेलो जाल्यार खंय डेंगू जावन गी, चिकनगुनिया जावन गी, दीस चड जाले जाल्यार थंय मरोंकी आसात. मोगाच्या भावा भयणी, हें जायते पटीन घडटा. घरा बापय पुता कितें सांगता, आवय धुवे कितें सांगता, आनी सांगता आसतना थंयसर उलटेंच उलोवचें आसा. तुका काळें गोत्ता, म्हजी डिग्री जाल्या. तुका काळें गोत्ता, तूं काळें शिकलाय, म्हजी मूठ घट्ट आसा. वात कितली मोठी जाल्यार उज्या लागीं धरली जाल्यार ती बागोवन येता. आनी हें मस्त पटी तुज्या म्हज्या जिणयेंत घडचें आसा. पूण आमकां तें परवा नासतना आमी जियेता. मोगाच्या भावा भयणी, देवान सकडवरनी वर्तें एक देणें आमकां दिला. गॉड इज द ग्रेट, गॉड हॅज गिवन ए ग्रेट गिफ्ट टू अस. देवान आमकां एक वर्तें देणें दिला, वर्तें काणीक ताणें दिला आनी ती जावन आसा स्वतंत्र. पळय, देवान तुका म्हाका हर एकल्याक रचला आनी देव आमच्या जिवितान मेतेर जायना. ताणें आमकां जल्मयला, आवय बापायतान सगळें दिलां आनी जियोंक सोडलां. आनी तें लाभलें तें स्वतंत्र हांव कशें जियेता तें म्हजेर हुंदोन आसा. ल्हान भुरगें घरा भितर तेणें गुंतना आमकां खुशी. पूण आज आमची घरां पुरा बऱ्या फातरान केल्ली. आदी पुरा आमची मातयेची, काले माती सारोवन शेण काडून दवरची आनी घरा कुंकडाक गी पेट्याकी पुरा आसताले. खंय कुंकडां इल्लेशें खंय मेळ्ळें करून गेल्यार ह्या भुरग्याक उत्तना वचून तें काडून तोंडाक घालतालें. असली परिस्थिती. पूण हें सगळें भुरग्याक आमी सांगताले, आळे पुता ची तें आपडूं नजो, तें करूं नजो. उजो पळोवन बारी लागीं वेता आसतना लोव आमी बोट धरून इल्लें उज्या लागीं घेवन हून करून सोडटाले हांव. कित्याक परत्यान ताणें उजो आपडूं नजो. ल्हान आसतना आमी दिल्ली ती जाणवाय भुरग्यांक. पूण वाडोवन येता आसतना तेंच भुरगें स्वतंत्र रितीर वाडोवन येता आनी इस्कालाक वेता. थंयसर टिचर बरोवंक शिकयता. बरें नातल्यार हातार मार घालता, पूण आज मार घालूंक नात. पूण हातार मार घालून भुरग्यांक बरोवंक शिकयतलीं. कांय चूक केल्यार मार घालून शिक्षा दितलीं. पूण आज हें सगळें बदलालां. पूण हर एका मनशाक ताचें म्हणलें स्वतंत्र. जर तर भुरग्याक आवय बापायन कश्ट दिलें जाल्यार, शिक्षकांनी कश्ट दिलें जाल्यार पुलीस कंप्लेंट दिवंक साध्य आसा. आज स्वतंत्र मस्त रितीर दुरुपयोग जावच्या त्या हंताक पावला. मोगाच्या भावा भयणी, आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू 3 गांवांची नांवां काडून त्या गांवांचेर तो ताचें शीण उसारता. आनी त्या गांवांत जेजून असर्यां केल्लीं, जायतें बरेंपण ताणें केल्लें. लोकांनी देवाच्या राजा थंय ताणें आकर्शीत जायजे, देवाच्या राजाक लागीं हाडच्याक ताणें ताचें जिवीत थंयसर आचर्या मुखांतर कर दाखयल्लें. पूण दारूण काळजाचें हांव आनी तूं थोड्या फावटी आमकां कितलेंय सांगल्यार एकच. दिंबी घाल म्हणल्यार आमकां दिंबी घालूंक जायना. मुखार ये म्हणल्यार इगर्जेन थोड्या फावटी मुखार येवंक जायना. एकलो म्हाका केदाळे म्हणटालो, हांवें केदाळे ताका हांवें पळोवचें जालें. इगर्जेन फाटी बसतालो आनी ताका विचारलें, कालें सायबा हर एक फावटी तो फाटीत आसाय, कित्याक मुखार बसोंक जायना, मुखार जागो आसा. आनी तो वळतो म्हणलो, फादर पोरचो वांजेलो तुमी आयकोना. कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो. देखून हांवें आतांच फाटी बसचें, मागीर तरी सरकार म्हाका पयलो जागो मेळटलो. पळय मनशाचें स्वतंत्र कशें आहा चिंतूंक. निंगे एकलो ल्हान भुरगो म्हणटालो की हांव क्लासीन फर्स्ट आयलो जाल्यार टिचर म्हाका पुरा म्हाकाच विचारता. देखून हांव लास्ट आयलो जाल्यार म्हाका कांय विचारिना. पळय ल्हान भुरग्याची फ्रिडम. हर एकल्याक ताचें म्हणल्यार फ्रिडम आसा. पूण हांगासर ह्या लोकांक देवान बरेंपण दाखोवन दिलें जाल्यार थंयसर बरेंपण जोडचें तसलें स्वतंत्र तांणी वापरलें. पूण कसलें
बरें जावच्या बदलाक ते खोटेपणांत उरलें आनी देखून तो जेजू म्हणटा थंय सर्वांजेलांत आमी म्हणटा ओ टू यू हाय तुका खरेंच ना केदळ आमी हाय म्हणचें म्हाका दुखता आसतना म्हाका कितें चडून घडटा आसतना म्हाका अनवरां येता आसतना हांव हाय म्हणून बोब घालता एकच मांयक हांव आपयता ह्या त्या रितीर आनी जेजू हांगासर त्या लोकांक चिंतून ताचें काळीज रडटा आनी एका रितीच्या बेजारायन तो थंयसर उचारता हाय तुका खरोच ना हाय तुका बेतसायदा हाय तुका त्या उतरांनी तो थंयसर सांगता मोगाच्या भावा भयणी आज आमी त्या गांवांक सांगले चिंता पूण तोच जेजू आज तुका आनी म्हाका म्हणटा हाय फादर आसिसी हाय म्हज्या भावा म्हज्या दुवे पाद्र्याब नांव काडना सोमी नांव काडन आज तो म्हाका म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें कितें करी जाय म्हज्या जिवितांत हांवें कितें बदलावण हाडी जाय देवान म्हाका स्वतंत्र दिला आनी ह्या स्वतंत्राचो बरो उपयोग करून क्रिस्तां थंय हांवें फाटी येवंक आसा आनी हेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान पळया देवान थंयसर मनशा कुळा खातीर केल्लें तें सोडवणेचें येवजन सर्वेस्पर नितीवंत जावन आसा आनी त्या नितीवंत देवा मुखार म्हजें जिवीत पळयता आसतना म्हाका लज भोगता राय याजक सकट लोक आमी लजेक पडाचे कित्याक देवान नितीवंतपणाची वाट जिवन तुका आनी म्हाका तें नितीवंतपण जोडूंक स्वतंत्र दिला पूण आज हांव त्या स्वतंत्रतान पयस आसा कित्याक बऱ्या इजिप्तांत हांव देवान विंचून मोव आनी दूद वळच्या त्या गांवांक लोकांक हाडलें पूण लोक अनउपकारी जालो लोकांन देवान केल्लें बरेंपण तें वळखुच्या बदलाक ते विसराले आनी असल्या लोकांक सर्वेस्पराचो ताळो आयकना देखून देव तांकां परत ताच्या संगतपणान जियोंक तो आपण दिता देवाची सर्वेस्पराची सेवा करच्या बदलाक परक्या देवा फाटल्यान ते गेले आनी हें सगळें आमच्या देवाक वायट दिसता म्हणून आमकां भोगता बारूक प्रवादी थंयसर ह्या लोकांक उडास करता देवान हें सगळें केलें पूण वळखुचें तसलें बरें मन तुजें म्हजें थंय ना जालें आनी आज तें मन मोगाच्या भावा भयणी हांवें आनी तुवें आसा करूंक आसा म्हज्या बाताक म्हजें खोटेपण सांडूंक देव जायते संदर्भ म्हाका दिता कितें बरी चिंतना बरी मनशां बरें कुटुंब बरें समाज हें सगळें पवित्रपण जोडूंक हांव वापरता गे देव ताचे दारार कृपा बेसांवां आमचेर वता ताच्या उतरां मुखांत्र पवित्र पुस्तक आमकां आसा रेतीर आमी आयकता पवित्र शर्माव आमी आयकता ह्या नियाळ सांताचे बूक आमकां आसात हें हांव म्हजें आत्मीक बरेंपण जोडूंक वापरता गी ह्या असले जायते संदर्भ म्हाका मेळिल्ले हांव होगडयतां आज देवा मुखार आसून हांवें आनी तुवें इसारे जे जाल्ले तेच शब्द जावन आसात पवित्र एवकारिस्त आमी भेटयता आनी त्या संभ्रमांत आमी आचरण करता ह्या सक्रामेंता वरवीं देवाचें सांगतपण तुका आनी म्हाका जोडूंक देवान फावो केला जावं पुरो हेर सक्रामेंती आमकां आसात कुमसाराचो सक्रामेंत चुकोवन पडटा आसतना देवा थंय परत फाटी येवच्याक हो एक अपूर्व सक्रामेंत देवान आमकां दिला ह्या सक्रामेंताचो फळ हांव जोडटा गे सर्वां खातीर मागणी करचें बरें चिंता म्हजें तें आसा गे दुबळ्या धाकट्यांक कुमो करचें तें बरें मन म्हजें तें आसा गे समाजीन जियेत आसतना सकाळ समय मोगान चलचें तसलें चिंताप जिवीत म्हजें जावं पावलां गे मोगाच्या भावा भयणी हें हांव म्हजें क्रिस्त जिवीत बळादीक करूंक हांव वापरता गे आमचें फ्रिडम आमकां लाभलें तें स्वतंत्र आमी कशें उपयोग करता इज फ्रीडम यूज्ड ऑर मिसयूज्ड देवान म्हाका स्वतंत्र दिला देवान म्हाका स्वतंत्र जियोंक केला पूण हांव तें बऱ्याक वापरता की वायटाक वापरता जेजून दिवचें बरेंपण हांवें या तुवें तें भोगी जाय तर आमचें मन आमचें काळीज उक्तें दवरी जाय आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकता तो तांच्याच लोकां मदें गेलो आयलो तरी पूण तांणी ताका स्विकार करूंक ना मोगाच्या भावा भयणी ह्या एवकारिस्ता मुखांत्र तो आमच्या तुज्या आनी म्हज्या काळजांत येता आमच्या मदें तो येता आनी आराधना वेळी त्याच सोमयांक आमी अनुभव केलो ताचें बरेंपण आमी भोगलें त्या सोमयांक आमचें थंय येता आसतना म्हजें जिवीत कसलें जावं पावता आनी बरेंपण जोडिल्लीं शहरां जर तर अनुपकारी जालीं त्याच शहरान जिवच्या म्हजें तुजें जिवीत कसलें अनुपकारपणाक गी ह्या उपकाराक पडचें तसलें जर मनीस ताच्याच चिंतपांत राटावळीन मेतेर जाता तर देवाचें बरेंपण जोडूंक तो चलवता एक पटी जैलांत थावन सुटका लाभलो एकलो भायर आयलो
आनी भायर आयिल्ल्या ताका एकल्या मनशान ताका एक सवाल केलें, अळे सायबा तूं जैलांत आसुल्लोय न्ही, थंयसर कशें तूं भायर आयलो, कित्याक तूं भितर गेल्लोय, जैलांत गेलोय? आनी तो म्हणालो, हांव जैलांत वेता आसतना हांव एक पातकी जावन आसलो, आतां तूं भायर आयलाय, आतां कितें बदलावण? आतांय हांव पातकी. तर कळलें सायबा, जैलांत गेलोय आनी जैलांतान भायर आयलो, कितें बदलावण? तवळ तो ताका पळोवन हांसोन म्हणालो खंय, हांव जैलांत वेच्या पयलें पातकी जावन आसलो आनी पातकाच्या फाटल्यान धांवतालो. हांव पातकी जावन आसलो, पातकाच्या फाटल्यान धांवतालो, पूण आतां हांव पातकी वय, पूण हांव आतां पाताक सोडून धांवता, पातकांतून पयस धांवता. हें म्हजें बदलावण. मोगाच्या भावा भयणी, स्वतंत्र देवान म्हाका दिला. पातकाच्या वाटेन वेचें, ह्या पातकांतून हांवें पळापळ घेवचें. तें घडीत ल्हानशें तरी आज म्हज्या जिवितांत एक नवेंपण हाडूंक तें शकता गे. देवान जायत्या आशिर्वादांनी तुका म्हाका भरला, आमकां भरला. वर्तें देणें जावन अशें हें स्वतंत्र असली एक बरी विंचण करच्याक ताणें तुका म्हाका दिला. बरें पळोवंक आनी विंचूंक आनी ह्या मुखांत्र ताचे खरें साक्षी जावंक. मोगाच्या भावा भयणी, आमचो पात्रोन सांजूचे वाज जावं बरो ताच्या उतरांत, ताच्या जिणयेंत क्रिस्ताक मेचून तो चल्लो. हर एका संगतेनी क्रिस्ता खातीर, क्रिस्ताच्या नांवा खातीर ताचेंच रूप ताणें बदलिलें, जावं बरो वेस ताणें बदलिलो आनी क्रिस्ता खातीर एक खरो साक्षीदार जावन जियेलो. आनी ह्या ताच्या वर्तेपणाचो गुर्त ह्याच पुणथळार मोगाच्या भावा भयणी तूं आनी हांव भोगतां. खडपातावन थंयसर एक उदक येवचें तसलें एक भावार्थाचें जिवीत ताचें जावं पावलें, तर ह्या थळार येवन मागच्या तुजें आनी म्हजें जिवीत त्याच भावार्थाक रुजवात दिवचें जावं दी. एक खरें साक्षीदार, खरें क्रिस्तांव जावन आनी एक क्रिस्तांवपणाचें मनीस जावन जियोवचें भाग ह्या येवकरिस्तांत हजर जावचो सोमी तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमीन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळ्या, मानून दयेन बापा आमच्या मोगळ्या, सर्वेस्परा देवा, सृष्टिस्तीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या एका पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रस्त्यार मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुचे वजान खतखतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी खालत्यापणांचे सादे जिवीत तुका भोव मनवाले. हेच अशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वां थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाचे उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुचे वजा पसत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थ्याच्या आनी मागण्यांच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय.
आनी हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी खराराचें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्ताचो गुड प्रगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण क्रिस्ताक जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगाती भगेवान जुजे तिचो पोती, भगेवान धर्मदूत, भगेवान जुजेवाज आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमिया जेजून आमकां हर एकल्याक ताचे थंय फाटी येवच्याक, ताचे थंय एक जावच्याक आनी ताच्या संगी आमचें जिवीत बांदून हाडच्याक आपोण दिला.
आमकां हर एकल्याक आमच्या पातकांतावन सुटका दिवन सोडवण आमकां ताणें लाभयला आनी हेंच आराधना वेळी आमकांच आमी ताच्या पांयांतळी समर्पीत करून आमचें जिवीत ताका भेटोवन दिलां. तर हें जिवीत निरंतरी ताका मानवचें, ताच्या खुशेक खालतीमान घालचें आनी ताच्या एकवटान जियोवचें तसलें जिवीत आमकां लाभून दी म्हणून समियांच्या उतरांनी मागोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां तळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली, अनवरांतली, अवघडांतली, बेजारांतली, पिडेंतली, दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो वशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. समियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. मोगाचो, एकवटाचो, बक्षण्याचो, सांगतपणाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हो आमचो सोमी जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. समियांच्या ह्या जेवणाक आपुणें लाभले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका दिता. आमी सवल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जेवचे तान आमच्या काळजान चडय आनी सांज जेवाजाच्या परजळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. संभ्रमीक आशिर्वादाक आमकां समी तयार करया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे मेटां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर देवो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. भयणीनो, ह्या पवित्रार सांजू जेवास बापा मुखांद्र बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार. बाप आशिश रेबेलो डिरेक्टर पूर्णशेत आनी म्हजें नांव मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. हेजें भक्ती भवन सलोण येल्लें तुमकां कळीत आसा येदळूच हांगाचे पूर्णशेताचे डिरेक्टर आनी हांव आमकां तुमी मागण्याचो सांगात दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा संख्यान तुमी हांगासर हजर जावन देवाच्या उतराचेर आनी आराधना मारिफात देवाक संपूर्ण तुमी समर्पण दिला आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रत्येक रितीन तुमच्या मागण्यांत आमचो उगडास दवरूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. कुमसराक संगत पोवन दिल्ले फरंगपेटे कोविंताचे सुपिरियर मनादीक मनोहर आनी मानदीक नवीन हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत जैत आमी मागता. खंदारांचे मुखेल फोन घेवन सुमाने सैमन पायस ताका सांगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने सुविवियान ते डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी स सिब्बंदी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू देवास बापा मुखांद्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. दयाकन बसया. मोगाच्या न्हू सुसेवास बापाचेर पातयेवन ताच्या कडेन मागण्या मुखांत्र या तेसावा मुखांत्र ताचो आदार सोदतल्या हरी एकल्याक ताचें आशिल्लें तें बरेंपण जुजेवास बाप दिता म्हणल्या त्या बरवशान आमी हांगासर जमली सर्वां ह्या सर तेसावां खातीर मागया. आनी ह्या तेसावां हांगासर बरयल्यांत ह्या थोड्या फाटी वॉट्सॅपा मुखांत्री धाडटात त्या सर्वांचे काळजाचे यात्रेक जुजेवास बाप सुफळ करून दी म्हणून आमची आशा आनी मागणें. मोगाच्यानो हांगासर उपकार आठोवन आयिल्ले जावन आसात. बरी भलायकी दिल्ल्याक जुजेवास बापाक अर्गां दिल्यात. काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या अर्गां. एम्प्लॉयमेंट विजा कंपनींतल्यान प्रोसेस जाल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. एलर्जी गूण जाल्ल्या अर्गां. घर बांदूंक बरो जागो मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. नर्सिंगान पास जाल्ल्या खातीर अर्गां. वायटा विघ्नांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासून कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या अर्गां. पिडेशिडेंतले अवघड अपायांतले विघ्नांतां राखून व्हेल्ल्या अर्गां. ते सावां परगांवांत वचोंक विजा मेळच्याक कोंकणी आनी उस्मड गूण जमच्या खातीर PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडूंक गोमटी दूख तकली फटाफट ताप गूण जावंक थोड्यांनी मागला. परगांवांत
बरें शिकिल्लें काम मेळोंक पाट हात पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गूण जावंक सबारांची आशा भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 8 जोड्यांनी मागला कानाच्या शिरांनी उजो येवचो गूण जावंक एका चेरक्यान तोंडांत बोट घालचे सोडच्या खातीर कॅन्सर पिडा गूण जावंक 4 मागला कुवेटाचें ऑफर लेटर बेगीन येवंक परगांवांत बेगीन बरें काम मेळोवंक रीण बेगीन फारीक करूंक तांक लाभच्याक दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक आनी जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या रितीर जावच्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बायलेची तकली फटाफट गूण जावंक आनी विकनेस गूण जावच्याक न्हवरो मागता कुटुंबाच्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 9 जाणांनी मागला जर्मनींत बरें काम मेळच्या खातीर हातीन धरिल्लें काम बेगीन सोंपता पावोवंक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 12 वर्साचें भुरगें डायबिटीसांत वळवळटा ताका बरी भलायकी मेळोवन ताच्या डायबिटीसांत गूण जावच्याक MBBS बऱ्या तरान शिकून बरो डॉक्टर जावच्याक परगांवांत आशिल्ल्यांक बरें काम मेळच्याक आनी CV इंटरव्यू पास जावच्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर 8 जाणांनी मागला घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक शांती समाधान मेळच्या खातीर 10-12 कुटुंबांच्यांनी मागला पांय दूख गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकिल्ले उडासांत उरोवंक आनी बरें मार्क्स काडूंक बरें काम मेळच्याक 9 जाणांनी मागला युरोपाक वचोंक पासपोर्ट एम्बसी जावच्या खातीर हार्टाची पिडा मोतीची पिडा दान दूख गूण जावंक दोगांक आंगार आसली दूख गूण जावच्या खातीर दुबय बरें काम मेळोवंक चिंतिल्लें काम बेगीन जावंक इस्रायलाक वचोंक भाग फावो जावच्या खातीर त्यागांनी मागला भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जावच्या खातीर एका भुरग्याक बेगीनच चलोवंक आनी उलोवंक जावच्याक पोटांतले दूख गूण जावच्या खातीर इस्रायलाची रिजेक्ट जाल्ली विजा पाटी मेळोवंक 10व्या क्लासीच्या भुरग्यान बऱ्या तरान शिकोवन बरोवन पास जावच्या खातीर हातापांयांचे गांठे दूख गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फटाफट रावोवंक एका तरणाट्यान मिसाक वचोंक वडिलां फाटल्या सबार तेंपावतान मागोन आसात इंटरव्यू पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक पुताक बरो फुडार लाभोवंक मागतात तकली फटाफट गूण जावंक आर्थीक रितीन कश्टून रीण काडिल्लें फारीक करूंक भुरग्याचें हट उणें जावंक मेळिल्ल्या कामांत तृप्ती पावोवंक पुताचो राग पयस जावच्या खातीर गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावच्या खातीर पप्पा मम्मीक बरी भलायकी आनी घरांत शांत समाधान मेळच्याक इंटरव्यू पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक कुटुंबाच्या सर संद्यांक बरी भलायकी आमाल पियोवणें पयस जावच्याक BP गूण जावच्या खातीर घराचें काम बऱ्या रितीर पंथा पावोवंक शेजारा एकामेका माये मोगान जियोवंक काजार जावन 3-4 वर्सां जाल्ल्या दोगांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या खातीर पॅरलायस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक BP आनी शुगर थायरॉयड गूण जावंक घराचें लोन आनी रीण फारीक जावच्या खातीर पांयांचें ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसल्या एकल्याक शुगर नॉर्मल जावन घाय गूण जावच्याक एकल्याची BP शुगर नॉर्मल आसून भलायकेन आसूंक एका ल्हान भुरग्याचे दांताचे समस्ये गूण जावंक एकल्याच्या आंगाची खता एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक फिनलँड प्रोसेस जावन बेगीनच कामांक कॉल येवंक दुबईन चलोवन आसचें बिझनेस बऱ्यान मुखारसून वचूंक कॅन्सराक किमो घेतल्यांक बेगीन बरी भलायकी मेळोवंक कॅनडाचें PR बेगीनच हाताक मेळोवंक ल्हाना भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक युरिनांत इन्फेक्शन आनी ताप गूण जावच्या खातीर ह्या तेसावां आनी सबारांनी आमचे कडेन मागोवंक विचारला तर आमी मागता म्हूण बसयला तर त्या सर्वांची तेसावां ह्या पुणथळार सेवा दिवच्या सर पाद्र्याबांक हांगासर आसून सेवा दिल्ल्या आदल्या पाद्र्याबांक विविध रितींनी कुमो केल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशां फिरगजेंतल्या फिरगजे बायल्यांक जें कितें बरेंपण हांगासर जावन आसा आनी की मुखारसून आसा ह्या सर वावराक कुमो करच्या आदार दिवच्या सांगातपण दिवच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप आमकां गरज आसचें देवातान मागोन फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी हर एकलो परतून मागया एकामेका खातीर जावं पर आमकां हर एकल्याक आमचे आमचे गरजो आसात दिंबेर पडोवन मागल्लें जुजेवाज दिता आनी दिंबेर पडोवन नव्यानांत वांटो घेवंक जाता जाल्यार दिंबेर रावया एक आमच्या पयक नमान मरी आनंद बापा भेटोवन
जाल्ल्या तक्षण आमी बसूंक चिंता दिंबेर पडून मागल्लें कित्याक नोवेनांचो वेळ थोडो जावन आसा पूण म्हज्या खातीर म्हज्या घरच्यां खातीर कोणा खातीर म्हाका मागोवंक आसा तांचो उडास काडया त्या मनशाक हांगासर जेजुवाजाच्या पांयां तळी दवरया तो तांकां जेजू सर्चीन व्हरून सगळ्यांक बरेंपण दिता म्हणलो विश्वास आमी धरया देखून दिमी घालया एक आमच्या पायक नमान मरियानंद बापा ह्या पुणतळार बरें आशेन येवच्या हर एकल्याक बरें मेळोवन दी तुका म्हाका म्हज्या मुखार फाटल्यान खुशीन बसयल्या हर एकल्याच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत भुरगीं शिकोवंक आसात बरो फुडार आशेवन आसात काजाराचें सैरिकेचें भुरग्याचें देणें कुटुंबान संतोश समाधान जायते आमी आशेवन आसा ही सर्व आमची आशा आनी हांगासर आयिल्ल्यांची येवंक जायनासतना आराधना वेळा पाद्र्याबान उडास केला थंयसर हांतुळणारगी बेड्डारगी खाटयेरगी मांद्रेरगी ह्या हांतुळ नासतना थंयसर प्रायवंताच्या घरांत पडोन आसात की ह्या समेस्तांक गरजाची बरी भलायकी जेजुवाज बापा मुखांतर देव तांकां फावो करून दी म्हणून आमचें एक आमच्या पायक नमान मरियानंद बापा हात वयर घालून भेटोवया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट आनी आमी आमचे चुकलेली बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळेन पडूंक दिनाका पळोवन वयता आमकां निवार नमान मरिये बरले समितीचे सांगता श्रेमिता तू सदैव आनी सदैव पोट तुझ्या खुशीचे जेजू भगेन मरिये देवाचे मे मो बाप यांगा तेरे देकर आता आनी आमच्या मरणाचे आमेन महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र सदा सरस्वता आमेन आमकां हांगासर सेवा दिवंक येवचो मालगडे पाद्र्या बासुरले पोर आमी तांकां मेळ्ळ्या तांकांय बरी भलायकी मेळोन मुखल्या दिसांनी हांगासर सेवा दिवचें बाग जेजुवाज बाप तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बाप दिलराज तशेंच ताच्या पयलें येवन आसलो आनीकलो मालगडो पाद्र्या सांजुजे वासाची लदीन सोबिया काकुळ तामची कर क्रिस्ता काकुळ तामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या धारका देवा पवित्र थिम्या सांतिसिमा त्रिंदा दे कास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवासपणा वाडोवन आयल्या सांजुजे वास बापा दुबळी गायची जिणी जीवन सुखूर जावं रित्या पांयान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणा सुपरमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदोने संपडल्यांची कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरिये माय सेवाक जावन आपणाक मरिये माय हातांत समर्पिल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बोवार जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्ती मनादान मरिये मायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भवार्थ व्हरून जिणे दायले सर्व कश्ट अनवा धैर्यान सुसुल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भवार्थ सणून पयस केल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंडान धाडूंक वावुरल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा हाडूंक फेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांव आमकां मांडीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फंग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय तेजो मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बडोवन आपल्या जिणेचे वाटोकलेले सचिंत दावलोय तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेंत दिव देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका परासान जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार परगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्या जगाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय
तांच्या गरजांत पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो परवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट दिल्यानी पळय आनी तांचे सेवे लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास या संसारी देवाच्या हातीर तूं जावन नचलय देवाचे विशेष मजा तुजे सवे आसले आनी सभारान देवा स्वादार मेळो केलोय आसरकारासान देवा संगीत वासाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्तें करता आमचे जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदीस पयसो सो आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासांत आमकां राखून वर वावरता आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोंक मरियमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें दीस आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्तीच्या घरांत ससना जियेचे भाग आमकां मेळाशे कर आमेन सुमियांच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिणी आनी मरणान जायती अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले आमी तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळो सांजुजे वाज सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडून ससनांक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडवणदारा देवा बापाचो देवा पुताचो आनी देवा पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद आमा समेस्तांचेर देवो आमेन Jesus socorro, तुझी सारो संदेश sobre विज्ञान वारा कष्टानी युगा तुमच्या मोगा आदर तुवे दिलोय सांजुजे वाज बापा मोगला पाणी कृपा मागून दी बाबा विघ्नासनी नागा
मुक्तीच्या वाटेत सुरक्षित पाताळ सांडून पादाला वय सोडून दी कृपा नियमावर माया मोगान सोलून जग मागून दी कृपा सांजू देवास बाबा पाणी मांडूका कृपा मागून दे बाबा Papa, Papa, Esa, Support Guru, Ogamisa, Deva Jigushi, Ami Galdota, Devi Kurpa Magundi Mutla Lengota, Sanzu Deva Sapa, Ogla Pani Mantuka. कृपा मागून दे बाबा विघ्नांसाठी संत जोसेफ नाझारे देवर चित्त पालकारे कृपया बेडी नीडी रे मागे ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ಜೀವಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ नाझारे देवर चित्त पालकारे कृपया बेडी नीडी मागे ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ತೋರಿರಿ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಮಾಡಲು ಕೃಪೆಯ ನೀಡಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ನಾಝಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರಿ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂದೇಶವ ನಾವು ಸಾರಲು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ನಾಝಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಲೆಯ ಬಾಗಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಮಾಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ನಾಝಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರಿ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ मोगल पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद Dengan kesucian Tuhan आमच्या देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सांज दिवस बापा आम्हा बसवताना देखील